संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या सेगीत तिसऱ्या दिसा लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी नीट पेपर फुटीचो मुद्दो घेऊन दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजान आडमेळी हाडल्यो। हे खातीर लोकसभेचे कामकाज आयज पुराय दिसा खातीर स्थगीत केले। लोकसभेचे कामकाज स्थगित करचे आदी सभापती ओम बिर्ला हांणी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक सहकार्य करपाची विनवणी केली। तशेंच अधिसुचोवणी दिल्ल्या विरोधी पक्षाच्या साबार प्रश्नांचेर चर्चा जातली अशी गवाय दितना चर्चे खातीर जितलो वेळ तितलो दिवन दर एक फुडाऱ्याक उलोवपाची संद दिवं येता अशें लेगीत तांणी स्पश्ट केलें। सरकारा खातीर विद्यार्थी आनी तांचो फुडार प्राथमिकता जावन आसा अशी गवाय आयज भाजपाच्यो खासदार बांसुरी स्वराज हांणी दिली। सरकारान नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणात गुन्यांवकारां आड बेगोबेग कारवाय करून 13 दुबावितांक अटक केल्या आनी तांकां खर ख्यास्त जातली अशें नमूद केलें। आयज गोवा मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद आपोवन मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या साबार निर्णयांची म्हायती दिली। ह्या वेळार एका वर्सा खातीर कंत्राटी पद्दतीन फिजिओथेरपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट तशेंच एनेस्थेशिया तंत्रज्ञानाची नेमणूक केल्या अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी काल आपल्या वांगड्या सयत नीट पेपर फुटी बद्दल विरोध करपा हेतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या घरा मुखार केल्ल्या धरणाविशीं विरोध उक्तावपा हेतान आयज भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फांट्यान पणजेच्या काँग्रेस कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। आदले आमदार ग्लेन टिकलो हांणी नवी दिल्लींत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या वांगडी पदाचो काल अधिकृतपणान पदभार स्वीकारलो। कळंगूटचे आमदार आणि गोंय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो हांणी आयज कळंगूटच्या उमटावाडो वाठारांत उबारपाक येवपी फुटबॉल स्टेडियमाच्या पुनर्बांदणीच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो। देशांत पावसाक लागून आयिल्ल्या हुंवारा खातीर आसामांत 31 लोकांक मरण आयलां जाल्यार 16 जिल्ल्यांनी 5.5 लाख लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी फिलिपिन्सची राजधानी मनिलांत चीनचे विदेश मंत्री वांग ही हांचे वांगडा प्रतिनिधी स्तरावयली बसका केली। ह्या वेळार तांणी भारत चीन संबंधाक सामान्य करप, सीमा क्षेत्रांनी शांती प्रस्थापीत करप तशेंच क्षेत्रीय आनी वैश्वीक मुद्द्यांचेर चर्चा केली। जम्मू काश्मीरच्या अनंतनाग वाठारांत आतंकवादी हल्ल्यान एका पुलिसाक मारून उडयलो। सुरक्षा दळान सगळो वाठार नाकाबंदी करून तपासणी अभियान चालू केला।